तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यात भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। आयज पुराय गोंयांत कितें सनसनाटी खबऱ्यो घडल्यो हाचो नियाळ तुमच्या मेरेन आमी पावयतले। आमच्या सब एडिटरांनी खंयच्यो बातम्यो तयार केल्ल्यो आसा, रिपोर्टरांनी आमकां खंयच्यो बातम्यो धाडिल्ल्यो आसा हाचो पूर्ण नियाळ आतां आमी आयकुया आमच्या सब एडिटरा कडल्यान। सगळ्यात पयलीं ह्या सुशांता कडल्यान। सुशांतान खंयची बातमी केला ताका विचारया। काल बागा दर्यावेळेर एका मनशाची कूड सापडिल्ली ही बातमी तुमकां खबरच आसतली। हे बातमेंत आयज म्हत्वाचो एक टर्न येयला, तो म्हटल्यार हो जो मनीस आसा तो हरीश तन्वर म्हणून एक पर्यटक फाटल्या 4 दिसां पयलीं गोंयांत आयिल्लो खंय, आनी दर्यावेळेर पासेक गेल्ले कडेन ताची 3 मनशां कडेन वळख जाली आनी ह्या 3 मनशांनी ताका कितें तरी दिलें आनी ताका घोळायली आनी ह्या घोळेन ताचे कडलें जें कितें सामान भांगर बिंगर कितें आहा तें चोरपाचो यत्न केलो। हाका विरोध केलो म्हणून त्या तिगांयनी खंय ताका तोपलो। अशी धक्कोदायक घडणूक आतां उक्ताडार आयल्या। ह्या 3 जाणांक 4 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। दुसरी म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार काल गोमंतक टीव्हीन एक म्हत्वाची ब्रेकिंग दिल्ली। सावड्डेच्या धारबंदोडा पंचायत आहा त्या पंचायत वाठारांत जे दोंगर कापणीचे प्रकार सुरू आशिल्ले ताचेर आयज जे भरारी पथक आसा तांच्यांनी धाड घालून दोनूय कडेन हे काम जे बंद उडयल्लें आसा। तिसरी म्हत्वाची अपडेट म्हणजे कोलवा दर्यावेळेर CRZचे नेम फाट्यार मारून जे बांदकाम केल्लें ते आयज CRZ प्राधिकरणान मोडून उडयले। तिनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। तर अश्यो 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां सुशांतान सांगल्यो। माणकुलेशें आमचें गोंय सद्या कितलें सुरक्षीत आसा काय असो प्रश्न प्रत्येक गोंयकारांक पडोंक शकता। पर्यटकांचेर सुद्दां हमले जावपाक लागल्या, ते सुद्दां टाउट्स जे आसता ते बिगर गोंयकार पर्यटकां कडल्यान चोरी करपाचो प्रयत्न तेव्हा तांकां नाडपाचो प्रयत्न करपा खातीर चोरयेंचेर हे सगळें प्रकरण पावता। अश्यो घडणुको मुखार आयला। हरीश तन्वर म्हणून जो दिल्लीचो तरणाटो एकटो पर्यटक गोंयांत येयलो, 3 जाण टाउट्सांनी ताका घोळी वखदां दिवन ताच्या कडल्यान भरजबरीन चोरी करपाच्या प्रकरणांत ताका खून करपाची पाळी येयली अशी घडणूक आसा, जी धक्कोदायक घडणूक आसा। आतां फुडें या उत्तेजन खंयची बातमी केला ताका विचारया। गोंयांत समूल, अमूल आणि महानंदा, गोवा डेरी अशे गोवा डेरीचे दूध येतात। आयज मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें अचकीत गोवा डेरी भेट दिली आणि अशी एक घोशणा केल्या की गोवा डेरी उपरांत आतां आनी एक नवो दूध प्रक्रिया प्लांट स्थापन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ही एक बातमी जाली। आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार आज लाटंबारसे बेकायदेशीर चलपी चिऱ्या खणीचेर खण खात्यान धाड घातली आनी धाड घालून थंयसरली जे जनरेटर आसा आनी मशिनरी आनी हेर यंत्रणा आसा ते जप्त केल्या। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। गोवा डेरी उपरांत आतां बेगीनूच दुसरो खंयचो प्लांट येवपाचो आसा अशी एक बातमी आसा। निश्चित गोवा डेरी आतां फायद्यांत आसूं शकता, कित्याक फाटीं एक व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो की गोवा डेरी नाफ्यांत आसा काय तोट्यांत आसा ती, पूण पशु खाद्य आसा ते खंय तरी नुकसाणांत आतां अशें फाटीं बातमी मुखार येयल्ली। आतां एक नवो प्लांट येता पूण हो बरोच आसतलो सरकाराचो। आतां फुडें या ऐश्वर्यान खंयचे बातमी केल्या ताका विचारया। गोंयांत पर्यटक दलाल वाडल्यात। ह्या दलालाक लागून गोंयच्या पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता। देखून सरकारान ह्या दलालांचेर खर कारवाय करपाची गरज आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी सांगलां। आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार दिवचल शाराक 2 फावटी हुंवारान घेरो घातिल्लो। देखून फुडाराक हुंवाराचे संकट टाळपा खातीर उपाय येवजण हाडपा विशीं दिवचले नगरपालिकेंत मंगळारा बसका जाल्ली। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो।
दिवचले हुंवार येवपाची स्थिती निर्माण जाल्या. त्याच बरोबर काल एक बातमी आमी केल्ली, लामगांव जे मायनींग पीट आसा तें सद्या धोकादायक जालेलें आसा. ताका लागून पिसुर्ले म्हणा किंवा दिवचलच्या आशी कुशीकच्या भागांनी लोकांनी भंय उक्तायल्लो आसा की बेगिनांतले बेगीन हेचेर उपाय येवजण काडची म्हणून. अश्यो साबार बातम्यो, तडकाफडकी बातम्यो आयज आमच्या सब एडिटरांनी केलेल्यो आसा. त्याच बरोबर हेचे अपडेट्स सुद्दां 7 PM ह्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटले. निश्चित ह्यो सगळ्यो बातमी पर्या टॉप 25 सुद्दां बुलेटीन तुमकां पळोवपाक मेळटलें. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकार. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक